मायमावाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत उटंगराच्या पावसाची धुमाकूळ. शेतांनी तुंबलां उदक. शेतां जाल्यात नश्ट. शेतकारांचेर हावळ. कोण घेतलो दखल? शेतकारांचो प्रश्न. साळगांव मान्यतायेबगर शेतांत वडयताले माती. थळाव्यांनी आडयले माती उडोवपी ट्रक. कंत्राटदार नोयडांतलो. जमीन गोंयकारांची. गोंयांत चल्लां तरी कितें? थळावे जाल्यात बरेच फुर्योज. वीज दरेंत वाड. स्मार्ट सिटीक लागून दुपेटीन बिलां येवपाची भिरांत. वीज मंत्र्यान केल्या वीज दरांचेर गोंधळ. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो सणसणीत आरोप. रस्त्यार देवपाच्या तयारेत आशिल्ल्याची दिल्या शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत उटंगराच्या पावसान बरीच धुमाकूळ घाल्या. जायत्या सुवातींनी झाडां पडपा सयत पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको उक्ताडार आयल्यात. शेतांनी उदक तुंबलां आनी शेतां पुराय नश्ट जाल्यात. ह्या पावसाक लागून शेतकारांचेर हावळ आयला. पळयात उदका पोंदा गेल्या शेतांची काणी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राऊत. ह्या दिसांनी पावस जो पडले कडेन आसा, ह्या पावसान सगळे लोकांचे जनजीवन जे आसा विस्कळीत करून सोडले कडेन आसा. आनी ह्या पावसा खातीर कितलेशे जे फार्मर्स आसा हांकां शेताची लुकसाणी जाले कडेन आसात. आतां तुमी पळयतात हो जो पावस झडपा लागलेलो पळय, आतां एक्चुअली सीझन आसता. हो पावस वचपा जाय. आतां थंडेचे दीस लागीं पावले कडेन आसा, तरी पूण पावस थांबचना. खंय तरी सायक्लोनाचो जो पावस आसा हो आतां हांगा आजुनी कॉमेस आसा, आजुनी पावस हो थांबलना. आनी आतां कितें काय म्हणलें जाल्यार ह्या पावसान सगळे शेतकाराले लुकसाण करून उडयले आसा. वा हांगाच न्हय, कितलेशे कडेन जे शेत आसा ह्या पावसा खातीर पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा. आतां जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा हे आतां कितें पद शेतकारांक मदत करता हे पळोवचें पडटलें. कितलीशे वर्स जाले आमी पळयतात की फार्मर्सांक हांगा कांयच मेळना. जो शेतकार आसा हो शेतकार म्हणून उरता. हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात हांगा स्ट्रिक्ट विजिलन्स करून सगळी इन्स्पेक्शन करून तांकां जी भरपाई नुकसान भरपाई दिवपाक जाय ही बेगीच्या बेगीन दिवची म्हणून मागतात. आज तुमकां आमी काही कडेची शेतां जी आसात ही दाखयतात आनी तितून तुमी पळयात की कशें करून शेत जी पिड्ड्यार जाले कडेन आसा ह्या पावसान हे तुमकां आमी आज दाखयतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. पंचायत सरपंच वा मालमत्ता मालकांची मान्यताय घेनासतना साळगांवच्या लोकांनी गांवच्या शेतांत चिखल उडोवपी ट्रक आडयलो. नोयडांतल्या कंत्राटदारान नेमिल्ल्या कामगारांनी हे डंपिंग केल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. 6 ते 8 ट्रक भर माती पयलींच उडयले उपरांत गांवकारांनी कारवाय केली. त्या वाठारांतल्यान चिखल काडून उडय मेरेन 2 ट्रक आडावन दवरले. खंय माती घाल्ली, मागीर आमी ताका लोकूच नोटीस काडली पंचायतीन. वॉर्ड मेंबरान सांगलें नोटीस काडया, माती घाल्या आनी लोकूच ठप केली काल. आनी मागीर ती वॉर्ड मेंबरान ती काडूंक लायली, घाल्ली पळय ती. आनी आज लोकांनी ती काडली. आतां पूण मदींच माती हाडूंक वचली. म्हाका ताणें लोकांक फोन केलो, हांव थंय येवन वच म्हणून. हांव रोखडोच आयलो. फोन गेल्यार 4-5 ट्रक वचल्यात आनी 2 ट्रक उबे आहात. आमी ताका ते म्हणटा आमी ताका सांगलें पंचायतीची कांय इन्फॉर्मेशन घालता तुमी डायरेक्ट. ते म्हणाले आमी जे लिस्ट करून सगळें आमचो प्लॅनिंग जाल्लो आहा. तुमचो भायल्या भायर जातलो आनी पंचायत हात कित्याक आहा गांवांत हाडली? पंचायतीची इन्फॉर्मेशन कसलेंच काम करूंक जायना. मेन पंचायत ते भाटपणाचें जावं, पूण पंचायतीचें परमिशन जायना. पंचायती करून तज्ञ उरले. आमी ताका आयडिया दिली हांवें तुमी खंय माती घालूंक जायना आनी ताका घालून म्हणून दिना म्हणून. पूण डायरेक्ट घालून आनी वतल्या. आतां आमी ताका काडूंक लायल्या आनी एकदां 2 दीस जाले पावस पडून बस केली आनी मागीर ती उरली थंय. तांकां आमी आतां लास्ट ऑल्टरनेटांनी ऑप्शन दिलां. कितें की जेसीबी हाडात, अख्खे सगळी माती घाल्यात, इतली काडा आनी मागीर तुमचे ट्रक व्हरा. नाजाल्यार आमी फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयतले आनी सगळे ट्रक सीज करूंक लायतले. तो पळय जेसीबी थंय भरप चालू करूंक लागना तुमचे हाडला जेसीबी. हे आमचो सालिगांव सद्याक गोंयभर वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून फामाद जाला. अख्ख्या गोंयची गार्बेज हाड सालिगांवान घाल. म्हयनो 2 म्हयने रस्तो सारको चलना. उडके पडल्या, लोकांक कितें त्रास जावं, लोकांच्यो गाडयो मोडून लोक थंय पडून हाडां मोडून कोणाक काय पडलेलें ना. आतां कितें जालां, ही शेतांनी माती भरपाचें काम सुरू जालां. आमचो ग्रूप सालिगांवचो आमी जागृत नागरूत आतां अकस्मात 2 ट्रक माती घालता काय दिसले म्हणटा ट्रक हाडयले. पळयत जाल्यार ऑलरेडी 6 ट्रक घालून गेल्या माती
हे 2 ट्रक आमी हाडयल्या आणि मागीर त्या ड्रायव्हरा कडसून आमी सुपरवायझरांचो बी नंबर हाडलो. जाल्यार कितें हे शेत 2 गजालींक भाड्याक दिला. मेन घेतला ते केबल दवरपाक, कसले तरी जीडीचे काय कोणाचे तरी केबल दवरपाक. ते केबल दवरपाक तांकां आतां माती पोनाक जाय. माती ट्रकाचे ट्रक हाडून भरून ते सगळी बाकीची शेतांय डिस्ट्रॉय करतात, ते एग्रीकल्चर लँडूय डिस्ट्रॉय करतात. पंचायतीक कांयच कळोंक ना. पळय सरपंच हांगा आहा, ह्या वार्डाचो पंच मेंबर हांगा आनी बाकीचे आमी जागरूक नागरीक. म्हणल्यार तुम्ही कोणाक तरी सांगूंक जाय म्हणलें तर ते म्हणटा कितें, नाही आमको कंपनीने बोला. कंपनी खंयची? नोयडाची. सो दिल्लीच्यान हे हांगा चलयता. माझे घर, माझी जमीन ही स्कीम कितें तरी गव्हर्नमेंटान चालू केल्या. आता माझे शेत, तुजी माती जाय तेणें घालपाची. तेन्ना हेच्या पयलीं हांगा 2 गाडयो म्हणून माती वतयल्ली. हांगा गाडयो पार्किंग करपाक राकेश शान म्हणून घेतलेले आहा ते पण ट्रॅकार. तेन्ना हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें ही माती कोणी घातलेली, तर मला आपूण घालूंक ना. पूण हांवें जाल्यार कोणीय घालूं, तूं हांगा पार्किंग करता म्हणटा तुवें घातलें अशें म्हाका दिसता. तेन्ना तूं ही माती काड. तेणें ती तेन्ना काडली. 2 ट्रक घातलेले. मागीर परत सकाळीं कोणी तरी हाडून परत 2 ट्रक वतयले. म्हणून हांवें ताका फोन मारलो, शेताच्या ओनराक फोन मारलो. तो मला आमी घालूंक ना. न्हू ते कांय तूं घालूंक ना ती म्हाका पडून तूं काडूंक जाय. तेणी आज 10 पयलीं सगळी माती हांगा क्लियर करिना फुडें म्हाका रोखडो धर्देवारान कोणी फोन मारलो, अरे मला तो ट्रक वतयता. हांव म्हणलो फोण्याचो हांव येयलो आनी तांकां सगळ्यांक हांवें आपयलें हे हांगा आवाज उठोवया म्हणून नाका आमचो म्हणून. तेन्ना सगळो बोबाळ जालो. काम करता ते आतां कळ्ळें ते इलेक्ट्रिसिटीचे जे केबल घालता पळय तांणी हाडून घातल्या म्हणून. तशेंच ती घातल्या पर्यंत ती थंय उरची न्हू, कित्याक थंयच ते सेकेंड हाऊस हाडून पास करता आनी ते ताजेरूय ऑब्जेक्शन आसलें. फाल्यां आज ती माती घातली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तांचे कोणा कडल्यान परमिशन घेवंक ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून आज आमचे गांवचे लोक जे आसा तुमी पळोवंक शकतात, गांवचे लोक येवन आमी स्टॉप केल्ले आसा. तशेंच ते राकेश शाह म्हणून आसा, ताचे कडेन हांव मागता की ताणें बेगोबेग हे जे पार्किंग आसा ते बंद करचें आनी स्वताचें पार्किंग करचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वीज दर वाड, स्मार्ट मीटर हाका लागून दुपेटीन वीज बिलां येवपाची भिरांत पातळ्ळ्या. ही दर वाड बेगोबेग फाटीं घेवपाची मागणी नेट धरता. वीज मंत्र्यान वीज दरांचेर गोंधळ निर्माण केला असो आरोप करत विरोधी पक्ष फुडारी तिडक उक्तायत रस्त्यार देवपाच्या तयारीत आसात. वीज दराच्या प्रश्नाचेर जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या फुडारपणाखाला गोय काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ वीज खात्याकडेन मोर्चा घेवन पावले. सध्या दिसाचो वेळ दर देशी गिरायकांक लागू जायना अशें सीईन स्पश्ट केले. तो फकत उद्देग धंद्यांक लागू जाता तांचे म्हणणे. वीज मंत्री बेगीन हाचेर स्पश्टीकरण दितले खंय. हे वीज दर लोकांच्या विरोधात काय फावरच जातले? फुडें कितें घडटले? वेळच सांगतलो. नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी. 1 2 1 2 1 को फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, 1 को फेंक दो. आणि तुगे मंत्री सांगता की एक तर तुगे मंत्री तो दिसाचो न्हिदता, रातचो जागो आसता दिसता. असेंब्लीन आमी पळयला आमचे विरोधी दोतोरान सुद्धा तो दिसाचो न्हिदता असेंब्लीन. सो हे तो कायदो तुमी आतां हाडटा कित्याक मंत्र्यान गोंयचे जनतेक सारखे आबूज करून उडयल्या. तो म्हणटा की सांजचे 5 ते सकाळी 9 जो कोण एक्स्ट्रा यूज करतलो ताका म्हणटा आपूण 20% लायतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एका म्हणटा टाइम ऑफ डे तारीफ. ही टाइम ऑफ डे तारीफ इज इन एक्झिस्टन्स from 2015 till today for industries. Okay, I want to clarify again. Time of day tariff is applicable for industries from 2015 till today. Time of day tariff is not for domestic consumer. Time of day tariff जे आसा ती domestic अजून लागू जाऊ ना. So हे खंयतरी एक मिस इंटरप्रेट केला और बिकॉज खंयतरी सरान कितें म्हटला फ्रॉम 9 to सकाळी. Actually, it is 5 to 1 o'clock. It is time of day tariff for industries. This tariff is coming for everybody. It did not specify. No. It is very clear. Time of day is not for everybody, only for industries. No, you said it. But if anyone listens to this video, it appears that it is across the board to everybody. Number 1. So therefore, everybody across Goa has got upset, and everybody has got up. So you would have seen not only social media videos and even posts which have cut you all down. Now,
you say that there is no such proposal. You have explained that this time of day tariff is applicable only to industry and industrial units. It is as per the approval of the Honorable Commission. So right now, for this year and next year, there is no time of day tariff for the domestic consumers. It's an estimated cost for दुखले ना ज्यांना डबल पैसे दिले दुखले ना दुखू दिना ना ते सांगता ऍक्च्युअल कॉस्टच असा हाय असा. अरे मैं तू एक कसं एस्टिमेट 400 करोडाचं मी कोणे गेलो सेंट्रल गव्हर्नमेंट. अरे मैं तू एक किती विचारू ना आणि बाबा 400 करोडाचं टेंडर आहे 900 करोड आम्ही बात ऐकवा ना आम्ही म्हटलं आम्ही विचारले आहे लेटर पुरवले मैं वो स्कैम रे मैं वो स्कैम झाला डबल. अरे 400 करोड खाले कोण आहे. अरे बाबा सेंट्रल गव्हर्नमेंट जर सांगता 450 करोड रुपये टेंडर आणि 900 करोडाक दिता जाल्यार 450 करोड खाले कोण आहे हे तू सांग आता. ऐकूय न्ही आता आन्सर. ओके शांत राहून ऐकूय. आन्सर इज the estimated cost is only for the purpose of giving grant from the central government. It doesn't have any link with the actual cost of the meter. I also wrote to the central government and I got the answer. It doesn't have any comparison with the actual cost. You have to see what the value comes from the tender, number one. Number two, therefore we have compared with the other states and it's very well within the limits of the other states. हे सरकार मोदी सरकार पळय सांगता की ग्रीन रेव्होल्यूशन करात, ईव्ही व्हेकल करात. त्यो ईव्ही व्हेकल तो चार्जिंगाक लायता. हे सगळे आसतना इरिस्पॉन्सिबल ताणी तुमकां सांगले की तुमचे स्टडी ना, तुम्ही स्टडी करा आणि मागीर आपल्या प्रश्न करा. शेनवार जालो, आयतार जालो, पुराय गोंयभरची जनता आज काचाबोल झाली की पयली आणि 4% हायक मारला आणि तातूंत भितर सांजे 5 ते सकाळी 9 आमकां आतां 20% चड दरवाड जातली. म्हाका दिसता तुम्ही हे जे मंत्री दिसाचे न्हिदता रातचे जागे आसता पळय हे असले तुम्ही तुमचे वजे काढून गोंयकाराचेर घालचे न्ही. स्टेटमेंट करता रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट करा. कितें पॉलिसी हाडटा पयली लोकांक ती घाला, स्टेक होल्डरांक घाला, सजेशनां घ्या, व्ह्यूज घ्या आनी मागीर लोकांक जाय तशें करा. तुम्ही गोंयकाराचेर लादता का? आमी लादपाक दिवचे ना. हे जे 20% वाढीव जे आपण करतलो लायतलो सांगलेले ते जर पार्टी घेयना गोंयभर काँग्रेस पार्टी लायटीच्या ह्या प्रश्नाचेर लायटीच्या वाढीव बिलाचेर आमी गोंयभर आंदोलन करतले. आमी लायट इलेक्ट्रिसिटी केन्ना मायज यूज करता, रात जाता तेन्ना लायट यूज करता. दिसा आमी फॅन करतले, इंटरनेट आसतलो, पूण राती भुरगे घरा येतात, लोक घरा येतात, सगळे घराचे काम स्टार्ट जाता, रांदपाक, वॉशिंग मशीन सगळे राती आनी सकाळी बसता. हे टायमार तूं आमकां पेनल्टी मारता कित्याक आमी लायट यूज करतले म्हूण. हो कसलो सिस्टम तुमचो. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. कांदोळे पंचायत ग्रामसभेत शारीकरण, नवो STP प्रकल्प आणि हेर प्रश्नांचेर चर्चा जाली. वाठारांत उपरासपी कितलेशेच मुद्दे मुखार आयले. वाठारांत कितलेशेच तरणाटे बेकार आसात तो आदी सर्वे करपाक जाय. जी कामांची पदां येतात थंय तांकां सुवात मेळची असो यत्न करपाक जाय. ते भायर सरपंचांक पेन्शन मेळपाक जाय अशे साबार मुद्दे ग्रामसभेत उक्ताडार आयले. पयलो म्हणटा मारलेलो एक पॉयंट लोकल हेजो डेटा करता म्हणून. हे लोकल अनएम्प्लॉयड आमचे न्हू गांवांत तेजो डेटा करता म्हणून. आनी डेटा एक पाळ केलो काय ना. सो बेसिकली वील हॅव आयडिया गांवांत कित्याक आमची हिंगासर आनी दुसरें हांगचें म्हणल्यार ही हॉटेल्स आहा मॅक्सिमम आमचे बिजनस हॉटेल इंडस्ट्रीचेर आहा. तेंचो सगळो तांकां जेन्ना तर वेकन्सी एरायज जाली तोही पंचायतींनी इन्फॉर्म करचें म्हणजे पयलें फर्स्ट प्रेफरन्स आमच्या लोकलांक वचोंक जाय. नॉट दॅट ओन्ली फॉर रूम बॉयज बातोले क्लिनर्स. सी देर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर विलेज गो आय नो इन हॉटेल मॅनेजमेंट एंड दे अनएम्प्लॉयड. तेन्ना एक डेटा आमकां मेळलो. सी एटलीस्ट दे कॅन गेट द जॉब्स. हिंगासर व्हडली व्हडली हॉटेल आहा, व्हडली कंपनीचे आहा, ताज ग्रुप आहा आनी बीग हॉटेल्स आहा चेन्स आहा तांकां लोकलांक बेनिफीट पडटलो म्हणून. आनी दुसरें हांगचें म्हणल्यार तांकां एक आमी कितें केलां सांगलां तांकां जे आमच्या गांवांत हे कोणाक गरज आहा खंय तांकां जाता तितलो तांकां हेल्प करचो म्हणून. आनी एक तांकां हें केलें पेन्शन फॉर द पंचीस आनी सरपंचीस. म्हणजे म्हणणें आमचे कांदोली पंचायतीचेरूच उलयना हांव कित्याक एक खूब गोंयांत पंचायती आहा तेंची सॅलरी पंचायती उणी जाली आनी तांकां पेन्शन कांय मेळना. आपलें तें जालें म्हणल्यार गेले म्हणल्यार गेले. सो म्हजे हिसपान
तांकां एक बरी पेन्शन मेळपाची गरज. वाय ओन्ली MLA आनी MP 30 सगळे पंचायत करता मरे. सो म्हजें म्हणणें आहा गव्हर्मेंटाचेर मारलेलें आहा तांकां गव्हर्मेंटान हेजे वरी डिसिजन करून तांकां पेन्शनाचें करचें म्हणून. झोन चेंजीस आनी खूब डेव्हलपमेंट हे जप्त केला तेन्ना सर आमच्या वाड्यात आनी सायड्याक खूब बिल्डिंगां चालू आहा आनी घरां चालू आहा. तुम्ही सदांच म्हणटा कित्याक ती घरां बांदता आनी हें करता पळय ती सब ज्युडीस म्हणटा पूण न्यू कन्स्ट्रक्शना हाय ज्युडीस प्रिज्युडीस जायना. प्रिज्युडीस जाता पळय ती पयलीं पळय कोर्टान पळय आहा पळय ती आतां न्याय बांदता तेजेर तुमकां एक्शन घेवपाक काय ना. यू कॅन टेक एक्शन ऑन दॅट. तुमचे कितें कोर्टान न्हू हिवसोगत आमी येना. आमी फकत पंचायतीक इन्फॉर्म केला बाबा आमच्या सर्वे नंबरार इन वेरियस सब डिव्हिजन पळय सर थिंगा आमच्या आयस फॅक्टरीच्या फाटल्यान पळय थिंगा न्ही गोंयांत कितले बांदता पळय ते सारके वय स्ट्रिपाचेर. आमी तर गोंयकार तर भायर तो गेल्ले तुमच्या कर्नाटकाक केरळाक आनी थिंगा जर तो बांदलेली जाल्यार तेंचे आमकां हे उबे रावपाचे आनी हे गोंयकार येवन आमचे दोंगर पिड्यार करता हे करता तें करता. तुमी इकती घेता ती जागो तुमचो तुमकां जाय पळय तें करा पूण थिंगा कन्स्ट्रक्शनाक करूंक दिनाका आनी कन्स्ट्रक्शनाक पळय चलता न्हू तेजेर मातशें एक्शन घेया. The buildings have estate. Now, once you treat the water, then they will start leaving it in the drains. Now, what happens with the drains when it is left in the drains? When it settles for some time, after time, it comes back to it starts smelling, and that is where we have a problem. That sludge is other. So that is where we have the problem. But we require an STP plant for the village. What you are talking, I agree. But we have to require a solution to it. We cannot say no, we don't. We require a solution for the village. This is called development, sustainable development, which is talking. But we require, why we require it, Prakash, we require it for the village. Now, that water which she said, nobody told Fatima, no, that we are going to leave it in the river. कोणें सांगना nobody told that it is just rumors going around. Dorian सोडटले म्हणून Dorian सोडूंक ना. It is not going to be left in the river. If you want to know what we are going to do with that water, which is treated water, you Damia, few of you all come with me and I will show you what we are going to do with the treated water. I to your and to poet. First you see and then you tell me, okay, this will not work. To Samaga, then it will not work. One question to the villagers. Their septic tank जिरोणी पळय आहा तेजे उदीक खंय वयता पळय ते म्हाका ना खंय वयता पळय ते म्हाका सांगा. आतां इतली घरां पळय आहा ते उदीक खंय वयता ते जमीन कंटॅमिनेट करिना. तेजो वास येता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसव उपरांत पळया फुडल्यो खबरो. दवर्ली हायवे कोयराचे केंद्र जावन रावला. लोक व्हडा संख्येन कोयर उडयतात. तशेंच स्थलांतरीत आनी दुकानदार आपलो कोयर रस्त्या कुशीक उडयतात. देखून कोयराचे साम्राज्य तयार जाला. हाचेर कोण दखल घेतलो? पर्यटकांचो येवकार कोयरातच जातलो होय? कोयराच्या काणीक केन्ना फुल स्टॉप लागतलो? वेळच सांगतलो. आज सगळे कडेन गार्बेजीचो जो डोंगर आसा वो आता रस्त्या कुशीक सगळे रस्त्या कुशीक दिश पडोंक लागले कडेन आसा. आनी सद्याक हे जे रस्ते आसात हे सध्या गार्बेजीचे रस्ते म्हणून सध्या डिक्लेअर जाले कडेन आसात. आमी कितलीशा रस्त्यांनी नांव दितात. कोण कोणाले नांव दितात. फ्रीडम फायटराक दितात या बरे मनशाल दितात नाल्यार स्थानीक जो कोण बरो मनीस आसा तेजे नांव दितात. पूण आतां अशें जाला की हे ज्यो नवे हायवे जाले कडेन आसात ह्या हायवेक सद्याक गार्बेजीचे हायवे म्हूण नांव दिवंक जाय. हांगा सगळे रस्त्यार पळयले जाल्यार सगळी गार्बेज जी आसा ह्या रस्त्याचेर उडयल्ली वता. आतां तुमी पळयात की जो पॉवर हावजा फाटल्यान दवरले साकून जो हायवे गेले कडेन आसा तो
सगळो हायवे जो फोंडा टच जाला ह्या रस्त्याच्या हायवेचेर पळय जी गार्बेज आसा ही खूब आसा आणि ही उडयता कोण ही उडयतात हे ज्या भाड्याने लोक रावतात ज्याचे कडेन पंचायत कलेक्शन घेतना ते भाड्यार रावतात आणि ते गार्बेज कलेक्शनाचे पयशे दिनात हे लोक थंय हाडून उडयतात आणि जे थोडे शॉपवाले आसात हेय त्या जाग्याचेर हाडून उडयतात हांगा प्रत्येक पंचायत म्हणा दवर्ले पंचायत म्हणा या रुमणामल पंचायत म्हणा या म्युनिसिपालिटी म्हणा मडगांवची ही टायम टू टायम कलेक्शन जे आसा हे करीत आसा खंय तरी कित तरी एक्शन घेवपाक जाय ना जाल्यार अशी गार्बेज जी आसा ही रस्त्याचेर उरतले रोगराई पडटली आनी कितलीश्या लोकांक मागीर बर्ना जावन पडटले म्हणून मागतात की हेजेर ऑथॉरिटी जी आसा ह्या ऑथॉरिटीन सद्याक हेजेर कित तरी उपाय काडचो म्हणून मागतात पळय हांव जाल्यार एवरी टायम पळयता आमचो येवपाक वचपाचो रस्तो हो जो रोड सायड जो रोड शोल्डर आसा पळय तो एवरी टायम गार्बेजीन फूल आसता आनी फाटल्या एपाक म्हाका खबर आसा आमचे दवर्लेचे पंच हांगाले स्थानीक पंच संपादन नायक ते एवरी टायम क्लीन करताले JCB या लेबर घालून क्लीन करताले पण म्हाका अशें कळोन येलें मागीर फाल्यां म्हणल्यार तो म्हाजे दिसता हायवे जो क्लिनींग प्रोजेक्ट आसा तो म्हणल्यार ते लेबर म्हाजे दिसता एवरी टायम येताले आनी क्लीन करताले पण हे पडपा कारण कितें म्युनिसिपालिटीनूय कलेक्शन जाता दवर्ले कलेक्शन जाता आनी रुमणामूय कलेक्शन जाता 100% गार्बेज कलेक्शन जाता आतां हेजे कोण टेनंट आसा पळय ते पयशे दिवपाक सोदना इलिगल टेनंट ते हाडून उडयता सेकेंड जे कमर्शियल जे कोण हॉटेल्स बीन यूज करता पळय ते हाडून उडयता आतां हांवें एक कॉमन हांगा प्रॉब्लम कितें पळयला जे हांगा थोडे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणल्यार जे कोण क्लिनींग करताले पळय हायवे तेंच्यांनी 2 जाण मनीस कोणाक अपॉयंट केल्ले रातचे गार्बेज उडोवपाक जायना म्हणून पण तेच मनीस हांवें अशें पळयलां की पयशे घेता आनी हांगा मुद्दाम करपाक दिता कारण दुसरे दिसा तेंचे क्लिनर येता आनी क्लीन करून व्हरता म्हणल्यार हांगा पयशे जोडटा दुसरे दीस ते क्लीन करता आनी ह्या दिसांनी म्हाज्या हिसपान तेंचे रेग्युलर कलेक्शन जायना म्हणल्यार रोड सायड जे कितें कलेक्शन करताले पळय ते गार्बेज ते कलेक्शन जायना त्या खातीर हो डंप चड वाडला त्या खातीर दुसरी जर तर कलेक्शन जायना न्ही जाल्यार ते कोण 2 जाण मनीस बसताले हांगा उजो लायताले आनी आमी संभाजी महाराजा कडेन बसताले म्हणल्यार आमी मारुती देवळा कडेन बसताले त्या टायमार आमकां इतलो बुरसो वास येतालो प्लस धुंवर फूल हो जो हायवे आसा पळय फूल धुंवरान भरतालो म्हणल्यार मनशाक येवपाक वचपाक त्रास जाताले जेन्ना आमी ह्या लोकांक विचारले आमी जळयना ते जळयना पण प्रत्यक्ष वचून पळयलें न्ही जाल्यार उजो घातलेलो तेजेर उदक मारलेलें म्हणल्यार धुंवर येतालो सो म्हाज्या हिसपान ही हायवे ऑथॉरिटी आसा पळय कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला ह्या म्युनिसिपालिटीन कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय तेंचेर स्ट्रिक्ट नजर दवरपाची गरज आसा कारण 2 दीस म्हणजे 8 दीस पयलीं दिवाळीचे 8 दीस पयलीं म्हाका एकट्यान फोन केलो की हांगा गार्बेज व्हरना हेच कॉन्ट्रॅक्टर बोळा घालता दुसरी गोष्ट हांगांतल्यान हो आतां म्हणटा इस्टर्न बायपास आमचो इस्टर्न बायपास म्हणटकूच रस्त्याचेर फूल गार्बेज येयल्या लोकांक वचपाक येवपाक त्रास जाता लोक कितें करता बायलांच्यान मारतकूच हो रस्तो आसा बायलांच्यान एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा दुसरे स्ट्रे कॅटल्स भोंवता हांगा स्ट्रे डॉग्स भोंवता ते रस्त्यार येता खाता पिकांनी हांगा रस्त्यार येता झप्प करून लास्टाक आमी चूक कोणाची करतले म्हटल्यार मनीस मेलो जाल्यार मरोन दितलो सांगपा म्हटल्यार हांव म्हणटा ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी जे कितें क्लियर आसा पळय बेगीनच्या बेगीन करपा नाजाल्यार एटलीस्ट CCTV फुटेज घालपाक जाय नजर दवरपा खातीर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू काणकोणा स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान बेतलबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशा गोलांनी हारोवन नावेली क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली नावेली विलेजर्स युनियनान नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफी घडोवन हाडिल्ली हे सर्तीत काणकोणा स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान बेताळभाटी स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू बुधवार मेरेन कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा गडगड वीज आनी खर वाऱ्या सयत पावस पडटलो हवामान विभागान बुधवार मेरेन येलो अलर्ट दिला गोंयांत ह्या सप्तकांत लेगीत पावसाचो नेट चालूच आसतलो मळबांत कुपां दाटतली
कांय सुवातींनी वट पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन अदमास उक्तायला. सकाळी तापमान थंड आसतले. दनपरां उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान बुधवार मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. मंगळारचे चडावात आनी उणे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बुधवार मेरेन येल्लो अलर्ट. घोग्यांनी पावस, वीज आनी गडगड, घोळटले खर वारें, मळबार दाटतली कुपां, वत पावसाचो खेळ, तापमानात उष्णताय. मंगळारचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.